गोंयची शारां आनी नागरी वाठारांनी लोकसंख्या गांवां परस दोबरादीन वाडटा। फाटले दशकभरात गोंयचे लोकसंख्या वाडीचो दर 8.23% पावला। 2011चे सेन्ससाचे आंकडे सेन्सस खात्यान मंगळारा जाहीर केले। ही सेन्सस गोंयची लोकसंख्या 14,58,000 आनी वट्ट 3,43,000 फामिली दाखयता। प्रत्येक 1000 दादल्या फाटल्यान बायलांचे प्रमाण 973, हजाराक 27 बायलो उण्यो पडटात। मात गोंयचे साक्षरतेचे प्रमाण 88.70%चेर तेंकला। हो सेन्सस गोंयांत अनुसूचित जमाती म्हळ्यार एसटीचे लोकसंख्येचे प्रमाण सुमार 10.2%, जाल्यार एससी 1.74% दाखयता। Got the total population 14,58,545. Out of this, males are 7,39,140 and females are 7,19,405. The population density in Goa is 394. This is per square kilometer. Sex ratio in Goa is number of females per 1000 male is 973. 0 to 6 population, that is the absolute number of the person is 1,44,611. That percentage of total population comes to 9.91. Literacy in the absolute number is 88.70%. So total population is absolute number persons 11,65,487. Out of this, males are 6,15,823. That their literacy comes to 92.65%. Females are 5,49,664. Their percentage comes 84.66. For literacy rate is the percentage of literacy to population age 7 years and above. Scheduled caste population percentage growth in scheduled caste population is 6.97. Scheduled tribe is very high because 26,273. Actually, in 2001 that population was shown hardly 566. So that growth rate is quite very high. कोस्ट गार्डाचे बोटीचे धपक्यान बुडिल्लो नुस्तेमारी ट्रॉलर दर्यांतल्यान काडपाचे यत्न एलोगेट पुलीस करतले। अपघाताची चौकशी सारकी जातली जाल्यार दर्यांत अपघात जाला ते सुवातेचो पंचनामो आनी बुडला तो ट्रॉलर मेळप म्हत्वाचो। तातूंतल्यान ट्रॉलराक नेमको खंय आनी कसो मार लागला ते कळटलें। न्यूज एजन्सीन दिल्ल्या ते खबरे प्रमाण ट्रॉलरान पार्किंगाची धवी लायट मारची सोडून तांबडी लायट मारिल्ल्यान कोस्ट गार्डाचे बोटीचे गणित चुकलें आनी तिणें ट्रॉलराक धपको दिलो। बेतला लागसार कोस्ट गार्ड आनी नुस्तेमारी बोटी मदीं दर्यान जाल्ले अपघाताची चौकशी अजून चलता। ह्या अपघाताची चौकशी करपी एलोगेट पुलिसांच्या हाताक अपघाता विशीं अजूनय ठोस असो पुरावो लागिल्लो ना। 25 एप्रिलाच्या फांतोडेर बेतला सावन 14 मैल खोल दर्यान फांतोडेर हो अपघात जाल्लो। सी मसिया नुस्तेमारी बोटीचेर 29 नुस्तेकार आशिल्ले, तातूंतले 6 जाण ह्या अपघातान बुडून सोंपले। ह्या अपघाताक लागून ICGS वैभव बोटीचे कमिशनिंगूय हुमकळिल्ले। मुंबयचे एलोगेट पुलीस हालींच चौकशे खातीर गोंयान येवन गेले। एलोगेट पुलिसाचो चौकशी अधिकारी म्हणटा, दर्यान अपघाताची सुवात पळोवन पंचनामो करपाची गरज आसा। ICGS वैभवाचे इंजिनियराक पंचनामो करपाक पुलिसांनी बरोबर व्हेल्लो। लाकडी नुस्तेमारी बोटीक धपको दिल्ल्यान पडिल्ले झरके ICGS वैभवाचेर दिसतात। हे बोटीचे झरक्याची नुस्तेमारी बोटीक मार बसला ते जाग्यार जुळवाजुळव करची पडटली। तशें जाल्यार कोस्ट गार्डाची बोट आनी नुस्तेमारी बोटीचो धपको सिद्ध जावंक शकता। ताका लागून बुडिल्ली नुस्तेमारी बोट आनी तो मार बशिल्लो भाग कळप गरजेचें। अपघात जालो तेन्ना कोस्ट गार्डाची बोट वराक 22 नॉटिकल मैल स्पीडीर आशिल्ली। नुस्तेमारी बोटीचे फुडले सुवातेर नुस्तेकार न्हिदिल्ले। कोस्ट गार्डाची बोट 22 नॉटिकल मैलाचे स्पीडीर आशिल्ल्यान नुस्तेमारी बोट धपको बसलो थंय फुटली आनी तेन्नाच 6 नुस्तेकार उदकान पडले। हे घडणुकेचे साक्षीदार सी मसिया बोटीवेले नुस्तेकार सांगतात ते प्रमाण गोंयचे दर्यावेळेवेल्यान 14 नॉटिकल मैलाचेर तांची नुस्तेमारी बोट दर्यान एका जाग्यार उबी आशिल्ली। फांतोडेर 4 सुमार बोटीवेले नुस्तेकार न्हिदिल्ले। इंजीन चालूच आशिल्लें। उजव्यान वचपाक ट्रॉलर 5वो दिवो मारतात, दाव्यान वचपाक तांबडो दिवो आनी बोट उबी आसता तेन्ना धवो दिवो पेट्टा। नुस्तेकारांची बोट उबीच आशिल्ली, मात दिवो तांबडोच पेट्टालो। अकस्मात मोठो आवाज जाल्ल्यान
बोटीवेले नुस्तेकारांक जाग आयली तेन्ना बोटीचो फुडलो भाग मोडिल्लो आनी बोट बुडपाक लागिल्ली. तेन्नाच तांकां सुमार 50 मिटरावेल्यान एक व्हडली झुजाची बोट कशी वतना दिसली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकारी नोकर भरतीत आपूण केन्नाच मदीं पडलो ना. जें कितें केलां तें खात्याची निवड समितीन केलां अशें आदलो शेतकी मंत्री आनी आमदार विश्वजीत राणे म्हणटा. जुलय 2009 ते नोव्हेंबर 2011 मजगतीं शेतकी खात्यांत केल्ले नोकर भरतीचे कथीत स्कॅमाचें प्रकरण सरकार लोकायुक्ता कडेन दिता. हाचेर प्रुडंटा कडेन उलयतना विश्वजितान सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिलो. पर्रीकार सरकार सूड घेवपी, गोंयचे नजरेन ही लक्षणां बऱ्याची न्हय अशें विश्वजीत म्हणटा. आयज लोक आयुक्तान केस सरकारान घातलेलो आसा. वेलकम. हे विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स जे चल्ला हे गोंयाच्या हितान ना आनी आख्ख्या राज्याक खबर आसा की 70चो लोक लागलो काय कोण लागलो हो मेरिटार लागलेलो आसा. हांवें काय कोणाक डायरेक्टली सायन मारून फायल मारून केन्ना कोणाक रिक्रूट करूंक ना. आनी म्हाका तरी दिसता की मुख्यमंत्री उल्लेख करता की चौताला भितर गेलो म्हणून विश्वजीत कित्याक न्हू हे मुख्यमंत्रीन डिसायड करपाची गरज ना. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पुलिसान कितें दिला ते घालून दी लोकायुक्त फुडें. आमी बी मागता कॉपी कितें आहा ती. हांवें केन्ना कोणाक फेवरेटिजम करूंक ना, केन्ना कोणाची च्या घेवंक ना, केन्ना कोणा कडल्यान पयशे घेतले ना आनी लोकायुक्ता घातले म्हणून कोण करप जायना. हांव बी झगडटलो आनी हे ते कितें आसा ते एक्सपोज करतलो. आयज मुख्यमंत्रीन आपल्या कॉन्शियन्साक हात लावन विचारूंक जाय, बाबा तुमी केन्ना नोट धाडूंक ना न्हू म्हाका रेकमेंडेशन की बाबा ह्या भुरग्याक घ्या काय कुडण्याच्या भुरग्याक घ्या काय आनी कोणाक घ्या, तुमच्या ऑफिसांतल्यान भुरग्यांक घ्या. हो कॉन्शियन्साक आपले हात धरून मुख्यमंत्रीन विचार करूंक जाय. जेन्ना मुख्यमंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टरचे ताबा घेतलो तेज्या उपरांत बी एक 8 भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसा म्हणून तेन्ना खंय गेले तुमचे विचार. आयज हांवें भायर सरप ना काय हांवें साखळी प्रचार करपाचो ना काय फुडें लोकसभेक प्रचार करपाचो ना काय होच एक प्लॅन आसा की म्हाजेर वेगवेगळे केसीस घालून म्हाका बिजी दवरपाचो हो प्रयत्न सरकार करता. आनी आमचे बरे डायरेक्टर तेंडुलकर आशिल्ले, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमिटी आशिल्ली आनी खंयच म्हाजो हस्तक्षेप जावंक ना. जे खंय हांवें आउट ऑफ द रूल काय आउट ऑफ द रूल बूक काय प्रोसेस तोडून रिक्रुटमेंट जे केले गेला हे डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमिटीन केल्या. म्हाजो कसलोच ह्या सिलेक्शन प्रोसेस कडेन संबंध ना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.